शेणी जी आसा पळय काय न्हू संपूर्ण इंदिरानगरची कोणाच्या हातान आसा? तुका मोल जाय मरे तें तें हांगा पळय मरे कितें जालां तें आमच्या चिंबलकारांचें कितें जालां तें. झोपडटी सगळी गाडी शेतान पळय आमी शेतां साडली. भितर चिमला ना सगळे पोकळ. अरे आमी तांकां भियेवपाचे कित्या खातीर? फाटल्या दिसांनी एक पिक्चर येयल्लो कांतारा. त्या कांतारा पिक्चराचो उद्देश हे आशिल्ले की त्या गांवकारांनी आपलो दैव वाटोवपा खातीर, दैव म्हणजे तांच्या खातीर तांचे दोंगर, तांची रानां, तांचे उदकाचे स्तोत्र हे सांबाळून दवरपा खातीरचो एक संदेश त्या पिक्चरान दिल्लो. आनी फाटल्या कांय दिसांसावन आमकां चिंबलवासियांनी जो प्रोटेस्ट पुकारिल्लो आसा ताच्या वयल्यानूच ह्या कांताराची एक झलक आमकां गोंयांत लायव्ह पळोवपाक मेळटा. चिंबल म्हटलें की आमकां अशें दिसतालें की हांगासर खूब झोपडपट्टी आसा, बिगर गोंयकार हांगासर राबितो करता, दादागिरी हे ते सगळें हांगासर चालू आसतनाच हो युनिटी मॉल प्रकल्पाक जेन्ना विरोध जालो तेन्ना खरें म्हटल्यार ह्या चिंबलांतले जे सैम आसा ह्या सैमाची गिरेस्तकाय आसा, कसो निसर्ग हो आपल्या वेगवेगळ्या गिरेस्तकायेन नटिल्लो आसा हें हांगासर पळोवपाक मेळ्ळें. आनी आमी आसा तोयार तळ्या लागीं. आतां हे जे तोयार तळे आमी पळयले तेचेरूच खंयचे तरी सावट येतले ह्या युनिटी मॉलाक लागून म्हणून तांच्यांनी ह्या गांवकारांनी हें आंदोलन पुकारिल्लें आसा. फाटले आतां 20 दीस सुमार मायज जाले, 24 दीस जाले ते उपोशण करता, आंदोलन करता, सरकारा कडेन विनवणी करता की बाबा आमकां हे जे युनिटी मॉल आसा किंवा प्रशासन स्तंभ आसा जो 18 माळेचो येवपाचो आसा ताका विरोध. कित्याक की हो सैमान नटिल्लो तांचो गांव आसा तो खंय तरी नश्ट जातलो. करता करता मागीर ते मॉला खातीर रस्ते येतले. तांकां हे कित्याक गरजेचें, तांकां कांय गरज ना अशें ते म्हणटात. हांगासर ते उदकाचेर ह्या डिपेंडंट आसा. हे एक औषधी गुणधर्म आशिल्ले हांगा झाडां तांकां मेळटा आनी हे शुद्ध अशें आशिल्ले वातावरणांत ते आपले भाजी रोयता, आपलो कसो बसो उदरनिर्वाह करता आसतनाच हो जर युनिटी मॉल हाडून तांचेर लादप हे कितलो योग्य असो तांच्यांनी प्रश्न करीत हो आपलो दैव सांबाळपा खातीर यत्न केलेलो आसा. ताका लागून आमी हांगासल्यान तेंची मतां जाणून घेतले. आमी आंदोलना कडेन जे आंदोलक आसा तांकांय विचारतले. तर आमी आतां तोयार तळ्या वयल्यान आमी आतां ते तोयार तळ्याचें दर्शन घेतलें आनी आमी परतीच्या वाटेक वयर वयता. थंय प्रस्तावीत युनिटी मॉल आसा थंयूय आमी ते आंदोलक जे आसा तेंचे कडेन भासाभास करतले. मागीर चिंबलावासी जे आसा तेंचें मत जाणून घेतले. हे तोयार तळ्याचेर आमी जेन्ना आतां पळयलें तेचेर वेगवेगळे प्राणी अवलंबून आसा. ते उदक पिवपाक येता हांगा वेगवेगळीं जनावरां, ही रानटी जनावरां. खंयची रानटी जनावरां हांगासर? रानडुकर, साळो, मागीर सोंशे, मागीर गारां, बिल माजर, काटांदर, मोर, मागीर पोपट, मागीर इगल, ही सगळीं जनावरां आसा. आनी म्हणजे आतां हे गांवकार जे उपोशणाक बसल्या किंवा धरण्याक बंदला हे आतां त्या सैमा खातीर त्याच बरोबर ह्या रानटी जनावरां खातीर सुद्दां हो प्रोटेस्ट आसा अशें आमी विसरपाक जायना. ती एक म्हत्वाची गजाल आमकां ह्या गांवकारां कडल्यान कळ्ळी. आतां हे कांय गांवकार भाव जे आसा तेंच्यांनी तळी ह्या तोयार तळ्यात न्हांवन बरे फ्रेश जावन तेय भायर सरलेले आसा. एकंदरीत हो सगळो वाठार दाखयलो. वेगवेगळी औषधी गुणधर्म आशिल्ली हांगासर झाडां आसा. आतां वेगवेगळी जी मौसमी हंगामी जी फळां येतात ती सुद्दां कितलींशींच हांगासर आसा. म्हणजे काण्णां, चुन्नां, मागीर वेगवेगळे ते कणेरां आनी आसाळे आतां जर आमचे कडेन काण्णां बिण्णां अजून पिकोंक ना न्हू सद्या आमकां ही बोरां तेंच्यांनी घेतलेली आसा. ही आतां बोरां ह्या गांवची ही समृद्ध मौसमी पिकावळ हांगा फळां जी आसात ती सगळीं आतां पळयत पळयत आमी परतून एकदां वयर या आनी लोकां कडेन भासाभास करून तेंची मतां जाणून घेवया. आमी सद्या गवळे भाट चिंबलाच्या ह्या वाठारांत आसा जंय सारकेच चिंबलकार आमकां थळावे मेळिल्ले आसा. आमी खंयच्या आंदोलनाकूय गेल्ले ना. म्हटल्यार आमी जर ह्या गांवांत भितून येयले ज्या वाठारांत चिंबलाच्या जाल्यार हे थळावे नागरीक जे आसा ते आमकां सांगतात की तांकां हो युनिटी मॉल जो आसा ताका सामको विरोध आसा. आमी खंयच्या आंदोलनाक गेल्ले ना. हे गांवचे नागरीक हांगासर चावडेर बसलेले आमकां दिसले. तांच्यांनी आपली मतां उक्तायिल्लीं आसा. आनी तुमचें कितें म्हणणें आसा ते पयलीं पासून थंय शेतां भाटां ते आपल्या तुमी हो एक वाडो मरे गवळे भाट वाडो आनी एक वयर शिरेन वाडो पडटा. चडशे लोक थंय भाजी घालताले तळे आहा पळय न्हू. आनी तें उदक कितें जाता तें उदक सगळें वांयगण म्हणटा वांयगण घालताले न्हू. तें वांयगणांक सावन उदक पावतालें तेजें. आतां ही वांयगणां बंद जालीं.
कित्याक ही झोपडपट्टी आहा पळय न्हू तेणी शेतांची सामकी आमी नासधूस केली एक 10-15 वर्सां जालें लोकांनी शेतां आतां घालपाची बंद केली पूण तें उदक मरे आजून पारसें उदक तें यूज जाता हय कांय लोक आहा पळय प्रमाणान थंय लोक भाजी घालता वर्साचे 12 म्हयने भाजी चलता आनी त्या तळ्याचो उदकाचो फायदो जाता कळ्ळें तुका म्हणजे ह्या तळ्याचेर अवलंबून आशिल्ले थळावे शेतकार अजूनय शेती करतात अजून शेती करता सगळं भाजी घालताच ते ती घालूंक मेळना तें आतां तूं थंय वचून पळयत न्हू तर तुका सगळें कळटलें ते लोक कशे आहा ते युनिटी मॉल आयल्या नंतर न्हू ताज्या उपरांत थंय मागीर वायंडींग रोड मागताले वायंडींग रोड मागल्या नंतर आमची घरां ती सगळ्यांची रोडाक आसा ती म्हणटाले कट करा तुमचे काय गव्हर्मेंटा म्हण दुसरे कडेन दिता जागा दॅट्स वाय आय डोंट वॉन्ट टू टेक एनी एक्शन वीथ हिम म्हणजे तो मॉल येयलो जाल्यार फुडें रस्तो येतलो मागीर तुमच्या गांवाचेर आवळ येतले मॉल हे आमकां कंप्लीट नाका म्हणजे नाका आनी तुमकां शिर्विसी बीन थंय दिता बीन म्हणून सांगलेले मागीर शिर्वीस पयर आमी एकट्याक निवडून दिले हांगा 4 दीस जावंक गौरी कामत म्हणटा ताका तें रोखडेंच एकाच दिसान टर्न जालें आनी ओपोज उलोवंक लागले ना तुमच्या 50 टॅक्सी थंय उबे रावतल्यो 1000 भर तुमच्या कामाक लागताले आमच्या भुरग्यांक फक्त कामाक व्हरताले जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना फक्त कोयर भरपाक थंय जेन्ना बरो जॉब आहा न्हू तेन्ना घरा धांवडायता पलटी मारली हय हेच्या पयलीं 11 इश्कॉल जाले हें इश्कॉल खूब भुरग्यांनी वचोन थंय पळयले म्हणून सगळे सेंटराच्या दिल्लीच्याच भुरग्यांक पोस्ट भरता मागीर थंय आतां आमी सद्या आसा ह्या गांवांत म्हणजे गवळी वाड्याचेर आमी आसात आतां आमी आंदोलनाकूय गेल्ले ना पूण हांगासर आमकां कळ्ळें की ज्या ZP जे निवडून ह्या गांवकारांनी ताका हाडले तेणीच मागीर पलटी मारली म्हणून तेणी फाटीं एक विधान केल्लें की गांवचे लोक हाका विरोध करिनात म्हणून फक्त ते 100 लोकूच बसला म्हणून मात आयज ग्रावंड रियलिटी जर पळयत जाल्यार हे लोक सुद्दां सांगता ते ZPन पलटी मारली म्हणून सारकें म्हाजें येस सारकें न्हू 100%. मॉल बीन येवन अशें समज डेव्हलपमेंट बीन जालें व्हडलें जाल्यार तुमच्या गांवचो उदरगत बीन जातलो अशें तुमकां दिसता जावंक शकता पूण कित्याक ते जालें जाल्यार आमकां त्रास जातले न्हू त्रास जातले आमकां त्रास जातले गांवांत आतां आमी मरतले वयतले बाकीचे आमची धाकटी भुरग्यां तेंचे कितें त्रास जातले पूण आमकां काम मेळटलें आमकां गॅरंटी ना हे आमकां आपलें काम जावसर म्हणटलें अशें आमकां तें हें नाकात तशें थंय आतां आंदोलन चालू आसा ते बसले आंदोलनाक पूण तुमी आतां हे गांवांत आहा ते गांवकार सुद्दां म्हणटात की हे जे कितें सरकार लादपाक सोदता ते आमकां नाका नाका पूण आमी थंय वयता पूण मातशें टायम मेळ्ळा आमी हांगा येता आमी आंदोलनाक बसता थंय आसता थोडे आमचे. वयता तुमी? वयता आमी पूण येता मागीर हें जालें अशें पूण तें आमकां हें नाकात तूं खंयचो हांव पळय हांगासरत आमी हांगा आमी थंय दोंगरा बीन मोय बीन रोयता थंय त्या तळ्यात हांव न्हांवतालो बी म्हाज्या भुरग्यापणान खूब नुस्तें आनी तें उदक पिताले आमी आनी येपार रोयलो काय ना आमी धुले काय ना मागीर गेले थंय रातचे न्हिदताले होमटे मारून मयान बीन हय थंय रोयताले आमी हांगा पळय लागीं वाटो अशी आहा बी आमच्या घरांक आतां आमी थंय वयताले थंय आमी आतां हांव थंय गेल्लो आतां मातसो येयलो घरा काम चलतना हांव थंय हांव तूं रोयता बीन हय शेतां रोयता मागीर हांगा शेत आहा हांव वयर मोया रोयताले आमी तवशीं मातशीं घोसाळी बीन रोयताले आमी खूब आहा आनी तितून तीं जनावरां बीन खूब आहा थिंग मागीर त्या कांसो नुस्तें तिगूर बी भरपूर आहा आतां करता हे सगळे झोपडपट्ट्यो बीन जाले तेजो काय तुमकां परिणाम जावं तेजो आमकां माल बसता न्हू सगळें घाण आमची झोपडी शेतां वयता पळय न्हू झोपडी सगळी घाण शेतान पळय आमी शेतां साणलीं आतां ती इंदिरानगर आहा पळय न्हू ती झोपडपट्टी आसा आतां तुका सांगलें 15 वर्सां आमची 2005 सावन लोकांनी शेतां घातलीं जेन्ना ती झोपडी उदक सगळें देंवपाक लागलें पयलीं देंवतालें पूण कमी येतालें तेन्ना ही सगळी घाण शेतान वचपाक लागली आनी लोकांनी 3 तळीं आहा ती 1 2 3 तळ्यां 3 तळांनी 2 पिको जाताली एक पावसाळी पीक आनी एक वांयगणी पीक आतां ती दोनूय पिको जाली नश जाल्यो त्यो कळ्ळें आनी त्या शेतां आतां ती हें कितें म्हणटा हांव म्हणटा कितें म्हणटा जी आमचो सरकार आसा तो हे जमनी हांगासर लक्ष घालता जे सुकी जमीन आहा पळय न्हू थंय लक्ष घालता ती लीप आहा थंय काय ना हांगा येवन एक हांगा तरी येवन पळयात तुमी तुमकां कितें आतां कळटलें जी कितें आहा तें लोकांक ही शेतां कशी पिड्यार जाली थंय लक्ष घालना ही घाण वयतली अरे सकाळचे ज्यो पळय पावसाळी उदक देंवता पळय न्हू तो घोसघोस सगळें देंवता मरे आनी सगळीं थंय पिड्यार जाली ती वांयगणां शेतांय पिड्यार जाली हांगा कित्याक लक्ष घालना थंय लक्ष घालता न्हू हांगाय लक्ष घेवन पळया तुमी जर तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय जाल्यार पयलीं ही सगळी घाण कचरा पट्टी आसा ती नितळ करा मागीर फुडल्या कामाक हात घाला 20 वर्सां ती मामी निवडून येयली तेर कांय लक्ष घातलें ना आतां तिचो पूत येयला
पुतूय तेंच गेले पूत आमकां ह्या वटेन सपोर्ट करचे पळय तो आतां ते हितून बसलो तेंच्या पंगडान बसलो तो मागीर आमी कितें करपाचें. म्हणजे पयलींच्या आमदारान झोपडपट्टींक तेंको दिलो, आतां जे कितें आहा ते ह्या व्हडल्या व्हडल्या मॉलांक तेंको 20 वर्सांनी एक तुका जायना ते लीप करपाक हाडलें. हांगासर गांवकारांनी कितलो ओपोज केलो ताका लागून घाणीक लागून ते हांगा चिमलायन पळया स्वता कोण तो थंय मंत्री कोण आहा पळय तुका मोल जाय मरे तें ते हांगा पळय मरे कितें जालां ते आमच्या चिमलकारांचें कितें जालां ती परिस्थिती कितें ती. लक्षांत दवरा आमी आतां आंदोलनाक ना, हे गांवान येयल्ले आसा आनी हे चिडकीत उलयता आमी तिडक आमकां हांगासर जमनी घेतला सायडी विकती तिंका रस्ते जाय तो येवपाक तें कितें तळ्याच्या नांवान मोलाच्या नांवान सायडीन सगळें डेव्हलप रस्ते करपाचे आनी सगळें जंगलाची दोंगराची वाट लावपाची हें काम चिंतलां आनी कितें करपाचें. आमी आमच्या वडिलांनी मरे पर्यंत दोंगरार काम केलें त्या तळ्याच्या उदक करून. आतां जेन्ना आमचे जमनी गेले तेन्ना आमची त्या हें कमी जालें आमचें वचप. पूण गांवचे बाकीचे लोक थंय जोळो हें तें सगळें हाडटाले घरा हें करपाक शिजोवपाक. आतां म्हणटा गॅस तयार जाला गॅस मेळटा पूण गॅस पूण कितें कमी आसा गॅसूय म्हारग जालो मरे. आतां स्वाभिमानान जगपी लोक हे म्हणजे भाजी रोवन मागीर शेत रोवन मागीर कितें जी झाडां भाटांतल्यान जेन्ना उत्पन्न येवपाचें तें तेंच्या स्वाभिमानाचें काम तांकां म्हणटा ते आपल्या हाता सकयल काम करा स्विपराचें काम दिता खंय पूण तें काम तांकां नाका ह्या गांववाल्यांक. असो हो विकास तेंच्या कित्याक कामाचो असो एक थेट प्रश्न तेंच्यांनी उपराशिल्लो आसा. मॉल घातल्या म्हणजे विकास जातलो. तुजें नांव कितें? रवींद्र चोपडेकर वाडे हेटाचो. हय हेटाचो तूं पंच हांगा. हय हय नांव कितें? रवींद्र चोपडेकर. आतां फाटीं सरपंच म्हणटा कितें लोक आमच्या वांगडा तेंको दिना म्हणटा एक टिका करता. तुमचें कितें मत आसा? पंच सांगता आतां आमकां. आमी लोकां वांगडा आहा लोक सांगता ते फायनल आनी कितें आतां मॉल येता म्हणटा पळय तो मॉल कित्याक जाय आमचे बेजीस आहा पळय बारीक बारीक आतां पळय आमकां हेल्थ ना हांगा सारकें हेल्थ आहा भाड्याच्या हितून इस्कॉल ना सारकें इस्कॉल आहा पंचायतीन ग्रावंड ना ग्रावंडाचो मुद्दो मागीर येता पूण शेतानूय घेवंक येता मार्केट ना फीश मार्केट ना हे बेजीक आमकां हें ना आनी हांगा मॉल हाडटा व्हडले कळ्ळें तुका व्हडले मॉल हाडटा ते मॉल कोणा खातीर आनी आमचे कितें भुरगे लागतले थंय कामाक कितें झाडू मारूंक मागीर आतां येदे व्हडले मोपा हें केलां मोपान कितके एक्वायर केले जमीन तांकां आजून कामां गावोंक ना लोकांक भुरग्यांक आनी हांगा आनी कितें जातलें आमचे तळे आहा ते नश्ट जातले आमकां तो मॉलूच नाका हांगा चिमलान जाल्यार मॉलूच नाका कितें भायल्यान जर मॉल हाडले आनी कितें हाडलें आनी भितर चिमलान आहा सगळें पोकळ हांगा हें कितें म्हणजे फातर मारलो की बुरोक पडटलो तसलें जाल्यार चिमलान. हे आतां आमी कोण सांगता तर हांगासलो वॉर्ड 8 पंच रवींद्र चोपडेकर तो थळाव्या वांगडा आसा. चिंबल जे आसा ते भायल्यान अशें सजावट केलेली आसा पूण भितूरल्यान ते खोखला जालेले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी आतांच हे लोकांच्या नदरेक आयिल्लें आसा जेन्ना हें आंदोलन लोकांनी पुकारलें तेन्ना कळून येयलें की बाबा चिंबल म्हटल्यार सैम हितून कितले गिरेस्त आहा निसर्गान म्हणजे गिरेस्तकाय जी आसा डोंगर तळे हे आतां लोकांच्या मुखार येयले. पयलीं लोकांक दिसतालें की बाबा हे फक्त हांगासर चिंबल म्हटल्यार की झोपडपट्टी आनी कोण भायले लोक हांगा स्थायीक. आतां हे कळटा की बाबा चिंबल म्हणजे कितें सैमान नटिल्ले आनी गिरेस्तकाय आशिल्लो असो वाठार आनी हो खंय तरी तिगोवपाची गरज आसा. पंच तेंच्या थळाव्यांच्या वांगडा आसा. आमी पयलीं ह्या गांवकारांक मेळ्ळे गांवकारांनी हेका विरोध केलो आनी आपले मताचें ठाम आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. तर अशा तरेन हो एकंदरीत सत्य रिपोर्ट ग्रावंड स्थितीचो आमी तुमच्या मेरेन दाखोवपाचो यत्न केलो. फाटल्या 20 दीस मायज जाले सद्या हे चिंबल 24वो दीस आयज आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुद्दां तांकां एक आश्वासन दिलें की हो जो प्रकल्प आसा युनिटी मॉल तो रद्द करतले म्हणून. मात्र हे चिंबलवासी जे आसा ते फाटले कांय दिसा सावन आपलो दैव सांबाळपा खातीर म्हणजे कांतारा मुवीज जे आमी पळयले तशीच परिस्थिती सद्या आमकां ही गोंयांत लायव्ह पळोवपाक मेळटा. हे गांवकार सद्या ह्या मुवी म्हणया नाका हेका लायव्ह प्रसंग सद्या आमच्या मुखार उबो ठाकलेलो आसा. तातूंत हे गांवकार कशे हे आपलो दैव म्हटल्यार दोंगर रानां सांबाळपाक फुडें सरले आनी एक 24 दीस तांच्यांनी हे धरणे उपोशण हातूंतल्यान ते एका मात करीत आसा. सद्या आतां मुख्यमंत्र्या कडल्यान तुमकां फाटल्या म्हणजे शिंयाळी अधिवेशनाच्या एक निमण्या दिसांनी तुमकां तें आश्वासन मेळ्ळें कशें 15 तारखेक की हे आतां रद्द करता किंवा तो केंद्राचो निर्णय आसा तो मागीर तुमकां सांगतले म्हणून. सद्याची परिस्थिती कितें आसा? नाही सद्याची परिस्थिती आसा जेन्ना 15 तारीख आमी हें जालें एजिटेशन केलें एक मोर्चा वेलो आमी हांगासर वचपाचें आसलें एसेंब्लीचेर. सो आतां सांगपाचें कशें आसा की त्या दिसा जो हें जालो रातच्या 12:30 सुमार मागीर मुख्यमंत्री येवन
जेन्ना सामको प्रेशर बिल्डअप जालो सगळो कळ्ळें न्ही तेन्ना येवन तेणी आमचे कडेन बोलणी करपाची हें केली मनान ठरयलें आनी त्या प्रमाणे ते आयले ते दिसा पूण आमचे जे डिमांड जे आसले ते अशे की आमकां कशाच प्रकारे खंयच्याच हेजेर कळ्ळें न्ही कसलेच टर्म दवरून आमी हांगासर हो जो युनिटी मॉल आसा आनी त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ जो आसा एक 17 मजली बिल्डींग कळ्ळें न्ही एडमिनिस्ट्रेटीव एक ब्लॉक जो आसा हांगासर ते हाडपाचो जो तेंचो सरकारचो प्रयत्न आसा तेका म्हणल्यार आमी कशें कॉम्प्रोमायज जावपाक ना खंयच्याच परिस्थितीन कळ्ळें न्ही कारण तेचें कारण अशें आशिल्लें की हांगासर हे तळ्यार म्हणून जे पळय हें आसा लेक जे आसा हे वेटलँड जे आसा न्हू ही आमचे संबंद ते तळें आसा ती आमची लायफलायन आसा आमची जीवन रेखा आसा सामको आनी सामको संवेदनशील गांव म्हणजे आमची सगळी शेती आनी हें जें आसा पळय कारण ह्या तळ्याचेर न्ही वर्सभर उदक सगळें सो तेन्ना म्हाका एक सांगा तुमी की जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा की ना हेचो प्रोजेक्ट कोणाचो आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीचो आमचो असोच हें आसलो की कोणी प्रधानमंत्र्यान येवन दाखयलो तुका हांगासर हांगा बोट दाखयलें आपल्याक चिंबलाकूच जाय म्हणून तो ना न्ही कळ्ळें तेज्यान पयलीं तुमी 2 कडेन जागा पळयल्ल्यो कळ्ळें न्ही मुर्डी म्हणून आसलें मागीर हांगासर मेर्शे म्हणून आशिल्लें कळ्ळें न्ही तें सगळो हें बी जाल्लो मागीर अचानक तो तेंचे मुर्डी जाल्लो मुर्डीच्यान मागीर हांगा हाडलो मागीर मुर्डीच्यान मागीर मेर्शे गेले ते मेर्शे बोलवले मडी हें आसा कळ्ळें न्ही जागा आसा पूण हातून जो हें आसा न्ही भितरलो कळ्ळें न्ही तो एक विचित्र आसा तेजें सगळें कळ्ळें न्ही म्हणजे chemistry आसा न्ही सद्या निर्णय खंय पाविल्लो आसा म्हणजे निर्णय असो जाल्लो आसा आतां निर्णय असो आसा तेंच्यांनी आमकां म्हटलें की अचानक तो हें करपाक पावतना जावचो ना म्हणून कित्या खातीर थंय आमकां हेचे कडेन सगळो हें आसा कॉरस्पॉन्डन्स आसा आनी आसा कोणा सेंटरा कडेन अशें आसा पंचायत तुमकां जें आश्वासन दिलां सीएमान की बाबा तुमी आतां 17 न्यायालयान तुमी ती स्थगिती दिलेली आसा ताका मागीर फुडें आमी उच्च न्यायालयात वचचे ना अशी खात्रीशीर तुमकां एक दिलेली आसा तांणी सांग what you do, you just take away only the statement made by the government, that may be by CM or by minister. तशें ना तें एक प्रकारचें तें प्रेमलूच फाटीं पर्यटन मंत्री बीन म्हणटालो की ते इन्फ्लुयन्स खंय येता म्हणटालो ते भायर वता ते तो न्ही तो एक नंबरचो फटींग मनीस कळ्ळें न्ही आय एम ऑन रिकॉर्ड इतको फटींग मनीस तो कितें म्हणटालो ते खंयच्या एरिये भायर आउट ऑफ झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स तो जी म्हणटाले पळय काय न्हू तेज्याच डिपार्टमेंटान जेन्ना हांगासर हें केलें सॉयल टेस्टींग केलें हें पळय तें एंट्रन्साक तें इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर पावस पडून 5 म्हयन्यांनी सुमार कितें मेळटा सांग पळय हांगासर 6 मिटराचेर उदक मेळटा 6 मिटर म्हणजे कितकेशें जालें म्हाका सांग पळय झोन ऑफ इन्फ्लुयन्सान जागो येता कळ्ळें न्ही आनी जर ते इफ दे कंटेन दॅट नो इट इज नॉट कमींग कळ्ळें न्ही ते आमची दिशाभूल करता आतां म्हणटा तो तळें आसा तें 500 मिटर कितें आसा म्हणून पयस आसा म्हणून तेका कांय इफेक्ट जावना तो सगळो तेका सगळें ज्ञान आसा आतां हिशोब आसा म्हणजे हांगा समज सिमेंटीकरण जालें काय फुडें ते कशें सारकें न्ही बाबू आतां तो म्हणटा CM सुद्दां सांगता ना आमी 25-50 हजार स्क्वेअर मिटर घेतले म्हणटा अरे बाबा पावस पडटलो तो थंय हितून हो जो आतां पावस पडटलो हांगासर जर हे 50,000 मिटर हांगासर समज तुवें वयर तर सगळें हें केलें जर कॉन्क्रिटायजेशन केलें उदक जिरपतलें भितर ना न्हू सर म्हाजें म्हणणें कितें आतां तुमी म्हणटा सिमेंटीकरण हांगा समज तें मॉल जालें पूण हांगा दुसऱ्योय कसल्यो प्रॉपर्टी येत जाल्यार तीच परिस्थिती जाता न्हू मागीर तेंच आसा न्ही तो जो आसा न्हू कोण पर्यटन मंत्री जो आसा काय न्हू तो आपल्या गव्हर्मेंटाक ब्लेम करिना म्हजें म्हणणें अशें थंय 10 जाणांनी बिल्डिंग्यो काडल्यो तेंच्यांनी मॉलेस्टेशन केलें आमच्या हेजेर बरोबर काय न्ही आमच्या तळ्याचेर हेजेर मॉलेस्टेशन केलें तो आतां आपूण येयला कोण रोहन खोटो आतां आपूण स्वता आयला आनी तो सांगता कितें तुमी आतां म्हाका कित्याक काडयता तांकां हाडूंक ना मरे तुमी हांवूय मॉलेस्टेशन करता कळ्ळें न्ही म्हणजे म्हाका दिवचें पडटा सामकें एक्स्ट्रीम एग्जाम्पल दिवचें पडटा असली वृत्ती हेंची आनी ताचो कसो आसा सेल्फ इंट्रस्ट आसा हो कदंब पठारा वयल्यान हो जो बायपास जालो आमी म्हणटाले फाटीं काय आतां अरे रोकडे शॉर्टकट मरे आमी पावले मरे रोकडेच रायबंदरा पूण फुडें आतां जें कितें विकासाच्या नांवार भयान परिस्थिती हांगासर उप्रासतली रस्तो येयलो म्हणजे सायडीक घरां येयली मागीर एक लोकवस्ती येयली सो तेन्ना मागीर अशें तुमकां दिसोंक ना की हें चित्र फुडें कितें जातलें काय म्हणून जेन्ना हो बायपास जालो तेन्ना नाही
कशें आसा जेन्ना हो बायपास जालो त्या वेळार कशें आसा प्रत्येक एका हांव सदां म्हणटा काल पर्यंत आमी न्हिदिल्ले म्हणजे आमी जागे जावपूच ना बरोबर न्ही आमचे खंयचोय लढो घेया तुमी स्वतंत्र लढो घेया आमचो भगवान बिरसा मुंडा तो गेलो हें जालो तो जल्म जालो तेचो हेतून इंग्रजाच्या शाळेन शिकलो तो पूण ताका सुद्दां हें जावपाक साक्षात्कार जावपाक पळोवपाक सगळें अवलोकन करपाक टायम गेलो बोडेक म्हणून जेन्ना ताका कळ्ळें न्ही तेणी हें केलो न्ही तेंच्या विरोधान उबारलें कळ्ळें की हे हांगासर हे सगळे येवन हांगासर कळ्ळें न्हू हे आमचेर हें करता आदिवासीचेर अन्याय करता आमच्यो जागा लुट्टा हे कळ्ळें आतां आयज सोमार आनी मंगळार मेरेन तो डिसिजन येता म्हणटात आतां सद्या अंतीम हो निर्णय कसो आतां येयल्लो आसा सो आतां कितें आतां तुमकां कितें सद्या तुमकां चिन्ह दिसता की हो रद्द जातलो रद्द चिन्ह आतां कशें आसा तो दिल्लीक आसा काल म्हाका हेचे सुद्दां राष्ट्रीय चॅनल जे आसा पळय काय तेंच्यांनी म्हाका फोन केल्लो इवन थंय सुद्दां तांकां हें केल्लें आसा तेंच्यांनी कळ्ळें न्ही विचारलेलें आसा सीएमान अशें आसा पूण जे तरेन म्हाका फिडबॅक मेळ्ळा थंयसर सुद्दां तो म्हणजे हें धरून आसा की आमकां तें जागा जाय पडटली म्हणून कळटा न्ही सो असो जर हट्ट जर आसा जर जाय जाल्यार वी हॅव टू हें न्हू वील बी मोर आनी तीव्र जातलें आनी तीव्र जातलें आनी सामकें एग्रेसीव जातलें फाटले 24 दीस जाले बाबा अजय खोलकर तूं सुद्दां हांगा पोटतिडकीन बशिल्लो आसा हय सो कशें कितें आतां तुका कितें दिसता हो स्थगीत रद्द जातलो आतां अंतीम निर्णय आतां येवपाचो आसा जावपाकूच जाय कित्याक जर सीएमान सगळ्यांचे उजेर आश्वासन दिलां ते दीस इतले लोक आसले रातचे आनी इतले दीस आमी म्हणटाले तेन्ना 18 दीस आमी रावले कोणूच सरकाराचो येवंक नासलो लास्टाक आमी सांगलें की तेजे 18 दिसा मेळ्ळे ते डेलिगेशन गेले आमी 20 दिसांनी गेले तरी पूण तो आयकोंक ना आमचो मागीर आमी सांगलें की धडक मोर्चा काडटा काडलो आमी धडक मोर्चा आनी तेन्नासून रातचे 11 11:30 ताका येवचें पडलें मागीर तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले विरेश बोरकर आसले तेंचे उजेर बाकी सगळ्यांचे उजेर लोकांचे उजेर आश्वासन दिलां आनी तेणी हें उतर सांगलां की सगळ्यांचे उजेर आश्वासन दिता सो मागीर विश्वास धरा म्हणून सीएमान मागीर तुमकां एक आश्वासन दिवन तो गेलो तुमच्या कडेन एक प्रश्नचिन्ह उबो रावलो की बाबा हें आंदोलन फुडें करपाचें उपोशण काय ना कशें आसलें तें प्रश्नाचिन्न आमचें हें नाशिल्लेंच कळ्ळें न्हू तें आमच्या समोर कसलेच तरेचें म्हणजे ते येवन आश्वासन दितले आनी आमी थांबतले अशें ना सामके अशे बावळे आसा आनी आमी तेंचें आश्वासन समजून चल आमची पेटलेली चूल आसा तेतून उदक ओततले आमी कळ्ळें न्हू हें म्हाज्या सारक्या हांव म्हज्या वयाच्या 20व्या वर्सा पासून कळ्ळें न्हू ह्या समाजाच्या हेच्या खातीर हें करता असलीं कितकीं आंदोलनां केलीं हांवें कळ्ळें न्ही आनी पूण हांव एकूय आंदोलनान आसा न्हू म्हाका अपयश येवंक ना हे म्हाज्या समोर तर आमचे भगवान बिरसा मुंडाचो आदर्श आसा तांणी जें कितें केल्लें मरो किंवा उरो कळ्ळें न्ही मनीस एक दीस केन्नाय तरी मरतलोच कळ्ळें न्ही पण हांगासर हें आमचें पर्यावरण आमचो गांव सांबाळपा खातीर जर म्हाका हें जर येता आसत जाल्यार हें ना कसलें हांगासर कसल्याच तरेचो कॉम्प्रमायज जावचो ना कळ्ळें न्ही अशें आसा हो आमचो हें आसा संदेश तुमच्या कितें तुमकां आतां कितें दिसता जाल्यार हय पंचायतीचो सी आमी तेचो मोर्चा जो काडलेलो सरान जेन्ना आमकां आव्हान केलें आनी आमी जे मोर्चाक गेले मेन मोर्चेचो हेतू होच आसलो की जशें आमचे हांगा 15-20 दीस आमचे सगळे जे उपोशणांक बसताले सरकाराचो एकलोय प्रतिनिधी येवन बाबा विचारपूस सुद्दां केली ना आनी प्रत्येकदां कितें नाल्यार कितें कमिटमेंट 50 लोक बसल्या मोजकेच लोक बसल्या 100 जाणांचे लोक आहा अशें करून रॉंग सगळ्यांक मॅसेजी दिताले जे दिसा आमी मोर्चा काडलो न्हू तांकां आमची ताकद कळ्ळी बाबा एसटी समाज कितें करूं शकता तो आतां ह्या आंदोलना वरवीं लोकांक दिसला की बाबा हे चिंबल म्हणल्यार खऱ्या अर्थान कितें आसा ते कसो सैम आसा गिरेस्तकाय कशी आसा सैमाची तुमकां दिसना बरोबर सारकें सर एक तरी राजकारणांनी चिंबलाचें अस्तित्व नश्ट केल्लें आयज हेज्या वयल्यान आंदोलनाच्यान सगळ्यांक कळ्ळें की बाबा चिंबलान कितें तरी आसा जेन्ना हांगासर युनिटी मॉल येता म्हणून जेन्ना जालें आमकां कळ्ळें म्हणजे कॅबिनेटीन तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें हांगासर हाडटा म्हणून त्या वेळार आमचो MLA रुदोल्फ फेर्नांडीस ताका सांगलें आमकां हेजे कडेन उलोवपाक जाय म्हणून कोणा कडेन CMा कडेन उलोवपाक जाय आनी आमचे कांय लोकांनी आमी गेले आमी सरळ तांकां सांगलें आयज पर्यंत तुमी कितें केलें सांगा तेंचेच लाड केले कोणाचे इंदिरानगरचे पूण त्या इंदिरानगराक लागून जो एक थंय दूधसागर तुमी सुरू केला कसलो सिवेजीचो शेतान वयता तो आख्ख्या सगळ्या हितून हाडून तो हें केल्लो आसा गेली 45 वर्सां आमचे लोक हे पोटार हात धरून न्हिदता हांवें CMाच्या
उजीर ते कसो सायडीक बसलेलो हांव असो आनी सीएमाक सांगलें ह्या मनशान अथवा मामीन म्हटलें अथवा तेज्या पयलींचे आनी कोण आमदार कोणी केन्ना म्हटलें आमच्या चिमलकारांचो म्हणलें प्रश्न केन्ना उपस्थित केला एसेंब्लीन आयकला काय म्हटलें तुमी आयकूंक नासतलो म्हटलें कळ्ळें न्हू उलयता ते सगळें तेंचें कितकें बलें जावपाचें कोणाचें इंदिरानगरचें त्योच गोश्टी म्हटलें कळटा न्ही सो सांगपाचें कशें आसा तुका की अशें ना आनी आयज सुद्दां हांव तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां हे सरकार बी आसा न्हू हे पॉलिटिशियन आसा न्हू हेंचें कांयच करचें ना कितें जर आमकां जर करचें पडलें आमकां चिमलकारांकूच करचें पडटलें कित्याक हेंची जी शेणी जी आसा पळय काय न्हू संपूर्ण इंदिरानगरची कोणाच्या हातान आसा आमच्या हातान आसा म्हणून ते दिसा हांवें सीएमाक सांगलां ताका तांकां भियाना तुमी न्ही अरे आमी तांकां भियेवपाचें कित्या खातीर म्हाका सांगा आमची शेतां सगळें आमचें काबार केलें तेंच्या गांवांत जाल्यार ते अशें काबार करपाक दितले आसले हय हें सीएमाक सांगलां हांवें विचारलां कॅटेगरीली सांगलां ताका हांवें येदो असो गुणो घेवन व्हरून म्हटल्यार आमी त्या धांवाचेर उडयलो खंयच्या तेंच्या दूदसागर जो येता तें कळ्ळें शेतां कोणाची सीएम आमकां विचारूंक शकता कोण विचारूंक शकता कोर्ट विचारूंक शकता तुमी तें हाडायलें कशें काय म्हणून मागीर इतको तेंप ज्युडिशरी खंय आसली सरकार खंय आसलें न्हिदिल्लें म्हणजे आमची म्हणजे मूळ गोंयकारांची हांगासरल्या भुमिपुत्रांची तुमकां चिंता ना तुमकां चिंता कसली आसा फक्त तुमची वोट बँक कशी सांबाळपाची ती बरोबर म्हणून हो जो रुदॉल्फ जो आसा स्टेटमेंट कितें केल्लें ताणी सुरवातीक लोक आसा ते आपूण आसा मागीर तेचो स्टेटमेंट बदललो खंय मेजॉरिटी आसा थंय आपूण आसा म्हणून हेचो अर्थ कितें म्हणजे ते हे आसा ते मायग्रेटेड जे कोण हे आसा तुजे वोटर आसा थंय तूं आसतलो मेजॉरिटीन आसा आमी दाखयता मरे म्हणजे आडमर मेळटा तेजी जर हें आसा न्हू कोणाची कापासतात जर आसा जर न्ही तेजे सायडीन कोण कोण आसा आतां चिमलचे कोणाचे रुदॉल्फाच्या अथवा ती गौरी कामत जी झेडपी येयल्ली आसा ती म्हणटा तो विशय आपलो न्ही तो सरपंचाचो विशय कळ्ळें न्ही सरपंच आमच्या बरोबर ना हें सगळं हें आसा न्हू आतां आमी जागे जाल्ले आसा जागे अशे जाल्ले आसा आमी हें घेतल्या शिवाय आमकां न्हीद येवचो ना आतां कळ्ळें न्ही आमी सदोदीत जागृत रावतले ही पळय हेंकां पळय लक्ष मार हेंचेर अजून आनीक थोडी येवपाची आसा आतां कळ्ळें न्हू ही खंयची तुमी पळयलां आसतलें तांकां पणजे बाजारांत तर ह्या आंदोलना वरवीं आमकां वेगवेगळ्यो गोश्टी कळ्यो म्हटल्यार चिंबल म्हटलें काय आमकां अशें दिसतालें की बिगर गोमंतकीय थंय स्थायीक जालेले आसा काय मात्र एक उगडकीस अशें येयलें की हांगासर गांवचे लोक जे आसा ते कशे पेटून उठलेले आसा तेंची सैमान नटिल्ली संस्कृती तेंच्यांनी कशी तिगोवन दवरिल्ली आसा आमी कोणाक भियानासतना हे चिंबल आमचे हे आयज तेंच्यांनी पुराय गोंयाक दाखोवन दिले हे कारण आशिल्लें फक्त एक युनिटी मॉल आनी ह्या युनिटी मॉला वरवीं हे सगळे गांवकाराची युनिटी तशेंच प्रत्येक गोंयची युनिटी ह्या एका आंदोलना वरवीं दिसली आयज सातत्यान 24 दीस ह्या धरणे धरून ते बशिल्ले आसा उपास तपास करता आनी निर्णय अंतीम जो कितें डिसिजन आसा तो आतां येवपाचो आसा हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून राविल्लें आसा मात्र ह्या एका युनिटी मॉलांतल्यान पॉझिटिव्ह असो आमकां मॅसेज मेळ्ळो आसा की गोंयचे जे आमी गोंयकार आसा भुमिपुत्र जे आसा थळावे लोक आसात ते आपल्या सैमा खातीर आपलें दैव वाचोवपा खातीर कशे एकठांय येतात तो एक देख ह्या प्रोटेस्टा वरवीं आमकां मेळिल्लो आसा आतां निर्णय कितें आसा तो कळटलोच कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव गौरीश परब आमोणकर पळयत रावात गोमंतक TV.